गेली 5 वर्सां आमी पळयता की जो पेडण्याच्यान जो मडगांव पर्यंत फूल जो हायवे केल्लो आसा त्या हायवेचे क्वॉलिटीचेर सदांच प्रश्न उपस्थित जाल्लेले आसा आनी आतां आमी सद्या आहा ते म्हटल्यार मेर्शे हायवेचेर आनी तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो हायवे आसा आमी हायवेच्या सेंटराकूच उबे आसा हांगासर जो ब्रीज आसा आमी उबे आहा तो ब्रीज एक्चुली धाकटोसो ब्रीज आहा लेफ्ट सायडीन मँगो झाडां ती मेळिल्ली आसा थंय आनी हांगा पळयत जाल्यार हे ब्रिजाचे मदींच काम आहा ते इनकम्प्लीट आसा म्हाज्या फाटल्यान जो स्ट्रेच पळयता तो स्ट्रेच म्हणटा इनकम्प्लीट आसा आनी हांगा सारको फूल एरिया म्हाज्या फाटल्यान जी तुमकां दिसता तो ओपन आसा आनी हांगा बॅरल हाडून दवरलेले आसा फाल्यां सकाळच्या खंयचे कडेन डॅश मारल्यार डायरेक्ट गाडी भितर सरपाचे चान्सीस आसा सो अशा तरेचे आतां हायवे कंप्लीट जावन म्हाका दिसता जवळपास 3-4 वर्सां जाल्लेली आसा आनी आजुनूय अशे तरेचें काम इनकम्प्लीट दवरलेलें आसा आनी हांगा बॅरलां दवरून तेंच्यांनी ही जी जागा आहा ती ओपन आहा ती तशीच दवरलेली आसा आनी हांगा 2 व्हिलर सुद्दां भितर डायरेक्टली जेणे डॅश जर बॅरलाक मारल्यार डायरेक्ट 2 व्हिलर आहा ते भितर पडटले आनी अपघात जावपाचे चान्सीस आसा सो हाका आमी मागता PWD ऑफिशलांचेर बेगींतलो बेगीन लक्ष घालून हे जे स्ट्रेच जर मेर्शे हायवेचे सेंटराचे जे हे आसा होल जो ओपन दवरला तो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी कंप्लीट करचो जेणे करून एक्सिडंट हांगा जावच्या पयलीं हांगासर तेंच्यांनी काम कंप्लीट करून दिवचें स्टुडंटा खातीर मेर्शेच्यान रुपेश रावत.